बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी आमच्या सुम्या जेजू ख्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आणि पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सोवे आसो आणि तुमच्या आत्म्या सोवे आसो. प्रितीच्या बाबा भयणीनो, आयज साद्या काळाचो 17वो आयतार आणि आयज आमी विश्व शापाय शामांचो आणि जाणट्यांचो दीस मनयता. आयचो विशय म्हजे सोवे रिगून रावात. शापाय शामांक आणि जाणट्यांक मोतयां पोरी लेखात. मोतयां चड मोलाची, तेच परी आमची शापाय शामाय आणि जाणटी आमच्या कुटुंबांत आणि पवित्र सोबेंत आमकां चड मोलाची आणि अपुरबायची. तांचे जिवीत, तांचो भावार्थ, तांचे कश्ट, तांची जाणवाय आमकां मोलाची. आयज देव आमकां जेजूक रिगून रावून शापाय शामांक आनी जाणट्यांक मोतयां कशी लेखूंक आपयता. तांचो मोग आनी अपुरबाय करूंक आनी तांची काळजी घेवंक आनी तांच्या जिविताच्या अणभवांतल्यान आमी गिरेस्त जावंक ह्या पवित्र दिसाच्या बलिदानान कृपा मागुया. सुरवातीची उतरां मनान धरून म्हज्या भावा भयणीनो, हे पवित्र गूड फावो ते परी समारंभूंक आमची पातकां वळखून घेवया. सुम्या जेजू आमकां जिवीत दिला आनी भावार्थ फावो केला. तांकां मान दिवंक आनी बरी देख दिल्या आनी आमी चुकल्या तेन्ना आमकां शिडकायल्यान, पूण आमी तांचें आयकून घेवंक ना. आमकां बोगोस क्रिस्ता काकलूत कर. सुम्या जेजू तुका रिगून रावून तुजे भाशेन सेवेचें मोन आपणावून दुसऱ्यांची सेवा करूंक तूं आमकां आपयताय. पूण आमच्या शापाय शामाय वडिलांनी आनी जाणट्यांची आमी सेवा करूंक ना. आमकां बोगोस सोम्या काकलूत कर. सोर पदवेदार आमची काकलूत करूंक आनी आमची पातकां बोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावो. Ami tuka din bastau sumia ekliațonit putau Jesu Christa sumia deva cesheli Bapacia pur
तू संसाराची अपघाताय आमचे मागणी ऐकून घे. तू बापाच्या उजव्यात बसलाय आमची काळोख कोर. त्या पवित्रात्म्या समाधीन देवाची मोहिमे Jesu Christa Eklos tu pavit Eklos tu somin Eklos tu avorto. प्रार्थना सर्वेस्परा देवा तुजेर पातय तोल्यांक तूं सांबाळताय. तुजे विणे कित्याकूच मोल ना कितेंच पवित्र न्हय. आमचेर तुजी काकलूद ओदीक ओदीक थंय. अशें तुज्या फुडारपणा आनी मार्गदर्शना खातीर सोरतल्या वस्तूंचो आतां फावो तो उपयोग करून आनी थकतल्या देण्यांक लोबडूंक आमकां आदार दी. आमच्या सुमया तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो देव तुजे सगळे पवित्र आत्म्याच्या एकवटान जियेता आनी राजवट चलयता सासनाच्या सासना. राजांच्या पयल्या पुस्तकावेलें वाचप. ते दिसांनी गिबियोन दोंगरार सर्वेस्पर सोलमावक रातचो स्वप्नान दिश्टी पडलो आनी देवान म्हळें, म्हजें करचें तुका कितें जाय तें माग. आनी सोलमावान म्हळें, सर्वेस्परा म्हज्या देवा, दावीद म्हज्या बापायचे सुवातेर तुज्या सेवकाक तुवें राजा केलाय. पूण हांव जावन आजून एक भुरगो आनी म्हजेंच जिवीत कशें चलचें तेंच हांव नकलो. तुवें विंचून काडलेले परजे मदें तुजो सेवक जियेता. मेजूंक लेखूंक जायना तितली व्हड ही परजा. वायट बरें तें विवेकान वळखून परजेची नीत करूंक तुज्या सेवकाक जागृत गिन्यानाचो कर. नाजाल्यार येदे व्हडले तुजे परजेक कोण चलयतलो. सोलमावान असलें मागणें केलें म्हूण सर्वेस्पराक चड मांडलें आनी देखूनच सर्वेस्परान म्हळें, तुवें इतलेंच मागलें आनी न्हय तुका लांब आवक ना म्हूण ग्रेस्त काय ना तितलें ना म्हूण तुजें दुस्मानाचो प्राण. पूण तुका एक जागृत गिन्यान मागलें देखून तुवें मागलें तितलें हांव तुका दितां. आजून कोणाक दिवंक ना आनी ह्या फुडें कोणाक मेळचें ना. तसलें जागृत आनी हुशार मन हांव तुका दितां. ते भायर तुवें मागोंक नाय तें बी दितलो. मुनगे कोणाचेच राजाक ह्या आदी मेळोंक ना तितली ग्रेस्तकाय आनी मोहिमा हांव तुका दितलो. सर्वेस्पराचें उतर हें, आमचो जबाब, तुजे समर्थीचो सर्वेस्परा हांव कितलो मोग करतां. समर्थीचो सर्वेस्परा हांव कितलो मोग करतां. तुजें उतर पाळचें म्हळ्यार म्हजो दायजाचो वांटो अशें हांवें म्हणलें. सर्वेस्परा, संवसारांतल्या रुपया भांगारा परस म्हाका अदीक उंच मोलाची तुवेंच शिकयली समर्थ. जबाब, तुजे समर्थीचो सर्वेस्परा हांव कितलो मोग करतां. पूण तुज्या साकराक बसयल्याय त्या प्रमाणे तुज्या मोगान म्हाका बुजय आनी धीर दी. कोणवलायेन म्हाका वागोय आनी म्हजो जीव वाचतलो. कित्याक तुजे समर्थीचेर आसा म्हजो संतोश. जबाब, तुजे समर्थीचो सर्वेस्परा हांव कितलो मोग करतां. कित्याक अपूट निर्बेल भांगारा परस तुजे आज्ञांचो हांव चड मोग करतां. होय,
तुजे कायदे प्रमाणे हांव चलतां. सगळे तरेचे फटकिरे सालिसो म्हाका कांटालो येता. जबाब: तुजे समृद्धीचो सर्वेस्परा हांव कितलो मोग करतां. खरेंच विचित्र तुवें घाल्ले कायदे देखून हांव ते मानून घेतां. उगडापे जावन तुजें उतर उजवाड घालता आनी साद्या काळजाचे मनशांक समजणी मेळटा. जबाब: तुजे समृद्धीचो सर्वेस्परा हांव कितलो मोग करतां. बागेंत पावलून रोमकारांक बरयलेले चिटी वेलें वाचप. बाबा भयणानो, जी कोण ताचो मोग करता आनी जे कोणाक ताणें आपले येवजणे प्रमाणे आपयल्यान ताच्या बराबर सगळ्या वस्तूंनी देव तांच्या बराबर वावुरता. हें आमी जाणाव कित्याक जे कोणाक देवान आदी फुडें वळखून काडल्यान तांणी आपल्या पुताचो रूपकार घेवन आनी असो तो साबार बाबा भयणांनी मोडलेलो मालगडो जावं तांकां ताणें आदींच विंचल्यान. जे कोणाक ताणें आदीं फुडें विंचल्यान तांकां ताणें आपोवणेंय दिलां. आपल्या आपयल्यान तांकां ताणें प्रमादीकपणूय दिलां. प्रमादीक केल्यान तांकां ताणें तशींच मोहिमेवंत केल्यान. देवाचें उतर. देवाचे वडकार. उदकाराक सगळीं उबीं रावया. बापा, स्वर्गार आनी पृथ्वीच्या दोनया हांव तुका दिनवासतां, कित्याक सुर्गीच्या राजाचो गूट तुवें ल्हानांक उक्ते केल्यात. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं आनी तुमच्या आत्म्या सवे आसूं. मातेवा प्रमाणे शुभ वर्तमान. महिमा तुका सोम्या. जेजून आपल्या शिसांक मोडले. स्वर्गीचे राज शेतांत लिपयलोल्या एका थेव्या परी कोण एकल्या मनशाक तो मेळटा, तो मनीस नव्यान तो लिपोवन दवरता आनी ते विशीं खुशाल जावन वेता आनी आपणा कडेन आसा तितलें विकता आनी तें शेत आपूण विकतें घेता. तेच भाशेन स्वर्गीचे राज नाजूक मोतयां सोदूंक भोंवतल्या एका वेपाऱ्या सारकें. एकूच मोलाचें मोती ताका मेळटोच तो वेता आनी आपणा कडेन आसा तितलेंय विकता आनी तें मोती आपूण विकतें घेता. दुसरी स्वर्गीचे राज दोयऱ्यांत मारलोले आनी सगळ्या जिन्सांची मासळी धरतले एके रांपणे सारकें. ती भरल्या उपरांत ती ओडून हाडटात आनी वेळेर बसून बरी मासळी पांटल्यांतली घालतात आनी उपकारनान ती भायर उडयतात. संवसाराच्या शेवटाक तशेंच जातलें
देवदूत येतले आनी बऱ्या मदली वायटांक कुशीन काडटले आनी तांकां उज्याच्या आगट्यान उडयतले. थंय सगळीं रुदन करतलीं आनी दांत किरली तोयलीं. तुमी हें सगळें समजल्यात? तांणी म्हणलें, होय. आनी तांणी तांकां सांगलें, म्हणटोच सर्गीचे राजाचो शीस जालोलो जोण एकलो धर्मशास्त्री आपल्या भांडारांतल्यो नव्यो आनी पोरण्यो वस्तू भायर काडून दाखयतल्या एका घरकारा सारको. सोम्याचें शुभ वर्तमान हे वखाणी तुका क्रिस्ता. मोगाळ बाबा भयणीनो, एक ल्हान भुरगो दर दिसा सांजेच्या वेळार कोदेलीचेर बसून आपल्या बापायक पळयतालो. तो बापूय आपल्या वावरांत कितलो ओकुपाद आसल्यार पासून आपल्या जाणट्या बापाय सांगाता तो वेळ सारतालो. थोडे पावटी ते दोगूय उलयताले जाल्यार चडसो वेळ ओगेपणी बसून रावताले. दोगूय बसून कितें करता तें त्या भुरग्याक सजमो नासलें. एक दीस तो ल्हान भुरगो आपल्या बापायक अशें विचारता, डॅडी तूं सदांच शापाय वो ग्रँडपा सांगाता कित्याक बसताय? ताचे लागीं सारकें उलोवंक जायना, ताका आयकोंक येना, ताचे लागीं चलूंक जायना. तो सगळो वस्तू विसरता आनी थोडे पावटी जें तूं ताचे लागीं उलयताय तें पासून ताका सजमना. तेन्ना तो बापूय आपल्या पुताक सांगता, बाबा एक दीस हें सगळें तुका सजमतलें. हांव ह्या म्हज्या जाणट्या बापाय सांगाता बसता तेन्ना हांव ताका जाणटो कसो पळयना. हांव पळयतां हांव भुरगो आसलो तेन्ना कशे तरेन ताणें म्हाका आपल्या खांदार उखडलो, कशे तरेन ताणें म्हज्या हाताक धरून म्हाका चलूंक शिकयलो. हांव पळयतां म्हज्या पासत आनी आमच्या कुटुंबा पासत ताणें कशे तरेन दीस रात वावर केलो. आमचो बरो फुडार जावंक आनी आमकां बरें घर फावो जावंक ताणें आपल्या जिवितांत खूब कश्ट काडले. आतां तो जाणटो जाला, दुसरें भुरगेंपण ताका आनी ताचे हात आनी पांय अशक्त जाल्यात. पूण ह्या आपल्या हातांनी आनी पांयांनी ताणें म्हाका शक्तिवंत केला. आतां घोडेक ताचे लागीं सारकें उलोवंक जायना, पूण ताणें म्हाका जायतें बरें मार्गदर्शन केलां, बरी जाणवाय दिल्या. ताका घोडे आतां उगडास उरोना, पूण म्हजें सगळें मोग दाखोवंक आनी म्हाका जाय तें हाडूंक दिवंक तो केन्नाच विसरूंक ना. हें सगळें आयकून तो भुरगो ओगोच रावता आनी दर दिसा आपलो बापूय आपल्या शापाय ओ ग्रँडपा सगळें कितें करता तें पळयता आनी हें तें सगळें ताच्या काळजा मनांत रिगून उरता. आयज आमी शापाय शामाय आनी जाणट्यांचो आमकां शापाय शामाय नाय जाल्यार आमच्या वडिलांचो आवय बापायचो दीस मनयता. आमच्या जिवितांत आनी आमच्या कुटुंबांत ती मोलादीक मोतयां जावन आसात. स्वर्गीचे राज एका मोलादीक मोतयां सारकें, तर आमच्या कुटुंबांत ती आमकां मोतयां जावन आसात. तांचो मोग, जाणवाय, त्याग, खासगी जिविताचो अनुभव भावार्थ तांकां मोलादीक मोतयां करतात. कशे तरेन आमी तांकां मोतयां परी लेखुया. आयच्या पयल्या वाचपान सोलोमोन आपणाक गिरेस्तकाय मागना, पूण बुद्धीचे आनी विवेकाचे गिन्यान मागता. wisdom and understanding.
आमच्या शापाय शामाय आनी जाणट्यांनी आवय बापाय लागीं आमी गिरेस्तकाय वस्तू मागच्यो न्हय, पूण तांचे जाणवाय आनी बूद मागुया. कशे तरेन तांचे जिवितांत आयलोल्या कश्टांचेर तांणी झोयत वेलें, कसले सॅक्रिफीस त्याग केले आनी करतात तें जाणा जावन घेवया. तांच्या चुकींतल्यान आमी शिकुया. जर आमी तांचेर विसर घातलो जाल्यार आमकां जाणवाय चुकतली, पूण आमी तांकां आयकून घेतलीं जाल्यार आमकां खुशालकाय आनी लांब जिवीत फावो जातलें. सगळे परिस्थितींत देव आमच्या बऱ्याक वावुरता म्हूण भाग्यवन सांत पावल आमकां उगडास करता. आमच्या शापाय शामाय आनी जाणट्यांनी आनी वडिलांनी जायते कश्ट आपल्या जिवितांत अनुभवल्यात, पूण तांचो भावार्थ आनी विस्वास देवाचेर केन्नाच उणो जावंक ना. तांच्या जिवितांत वेगवेगळ्या तरेची पिडा आयली, पूण देवाचेर ती केन्नाच गुणगुणूंक नात. देव आमकां केन्नाच साडिना. हें सोत तांच्या जिविता वरवीं आमकां दिसून येता. आनी तांच्या सांगाताक बसून तांचे कडल्यान बावार्थ शिकूंक, सांगातान मागणें करूंक, तांचे पासत दर दिसा मागूंक गरजेचें. आमच्या घरांत शापाय शामाय वडील मनशां जाणटीं आसप म्हणल्यार आमकां स्वर्ग जावन आसा. कित्याक वेगवेगळे तरेन खुशाल जिवीत जिवंक, जिवितांत येतल्या कश्टांक फुडो करूंक वेगवेगळे तरेन ती आमकां आपलो आदार दितात. आमच्या पासत ती मागतात आनी आमकां आपल्या जिविताच्या अनुभवांतल्यान गिरेस्त करतात. तांकां आमी मान दिवंक, ती पिडेंत पडटा तेन्ना आमी तांची निगा घेवंक, काळजी घेवंक आनी हेर सगळ्या वस्तू परस तांचो अदीक मोग करूंक आनी तांच्या जिवितांत बरेपण हाडूंक पावलां मारूंक गरजेचें. हें सगळें घडूंक पावतलें जेन्ना आमी जेजूक रिगून रावतले. कित्याक जेजून आपल्या शापाय शामाय आनी जाणट्यां आनी वडिलां आनी आवय बापाय सगळे व्हड मोग दाखयलो. तांचे कडल्यान शिकुया आनी आमच्या शापाय शामायक आनी जाणट्यांक मोतयां कशीं लेखुया. उबी रावया, आमचो भावार्थ परगटुया. स्वत मानता देवाक, सोर पदवेदार बापाक, स्वर्ग आनी पृथ्वीचेर वसणारा जेजू क्रिस्ताक, ताच्या एकल्या स्पुताक आमच्या सोम्या, तो पवित्र आत्म्या वरवीं गरवी सुमवलो, आंकवार मारेतावन जल्मलो, पोंस पिता खाल ताणें कोस सोंसले, ताका कुर्सार जोडलो, तो मेलो आनी ताका निखिपिलो. तो मेल्ल्या मदें देंवलो, तिसऱ्या दिसा मेलेल्यांतलो पुनर्जीवन जालो, स्वर्गार चोडलो, सोर पदवेदार देवा बापाच्या उजव्याक बसला. थंय तावन जिवी आनी मेल्यांची मनसुबी करूंक येतलो. स्वत मानता पवित्र आत्म्या, कातोलीक पवित्र सभेक, भक्तांचो एकतार, पातकांचें बक्षणें, कुडीचें पुनर्जीवनपण, सासणाचें जिवीत. आमेन. जेजू म्हणटा, तुजो तेवो आसा थंय तुजी काळजी आसतलें. आमचें काळीज आनी मोन आमच्या शापाय शामाय जाणट्या आनी वडिलांक आसूंक, तांकां आमी मोतयां परी लेखूंक आमची मागणी देवा मुखार दवरुया. जाणट्या लागीं जाणवाय आसता आनी मातार पियारेर वांगडा शाणेपण येता. आमच्या पवित्र सभेच्या फुडाऱ्यांनी शापाय शामाय आनी जाणटी ओखोण भावार्थाची मोतयां म्हूण मानूंक घेवंक आनी भावार्थाची वाड जावंक तांचो आदार घेवंक तांकां देवाची कृपा मागुया. दया बापा
भुरग्यांची मागणी आहाय आमची काकूट कर. देव दिता ती जाणवाय तुमच्या मदल्या कोणाकूय ना जाल्यार तांणी ती देवा लागीं मागची तो ती तांकां दितलो. आमच्या देशाच्या फुडाऱ्यांनी आपल्या हातांत आसलेली जबाबदारी बरे तरेन चलोवंक बुध आनी जाणवाय देवा लागीं मागूंक खालती आनी ल्हानवीक जावंक तांकां देवाची कृपा मागुया. तुझ्या भुरग्यांची मागणी आहाय आमची काकूट कर. तुमचे मातार पिरायेर पोरयान हांव तशेंच करतलों. तुमचे केंस पिकोसोर हांव तुमकां सांबाळतून व्हरतलों. शेपाय शेमायन आनी जाणट्यांनी आपल्या एकसूरपणांत आनी कोश्टांत देव आपल्या सांगाता सोदांच आसा आनी आपणाक बोलान भरता म्हूण ताचेरूच बावार दवरून जिवंक तांकां देवाची कृपा मागुया. बापा तुझ्या भुरग्याची मागणी आहाय आमची काकूट कर. जाणट्यांचो मुकूट तांची नातरां, भुरग्यांचो मान तांचो आवय बापूय. आमी सगल्यांनी शेपाय शामायंक आनी जाणट्यांक मान दिवंक तांची सेवा करूंक आनी तांची जाणवाय आनी जिविताचो खासगी अणभव घेवन तांच्या सांगाताक आमच्या जिविताची पावलां मारूंक आमकां देवाची कृपा मागुया. बाबा तुझ्या भुरग्याची मागणी आहाय आमची काकूट कर. मोगळा बापा आमच्या मागण्यांक तूं कान दी आनी दर दिसा जेजूक आमी रिगून रावून शापाय शेमाय आनी जाणट्यांक आमच्या उतरां आनी कोरण्यांनी वरवीं आमचो मोग आनी आमची सेवा तांचे सवें दाखोवंक जशी तांणी आमकां दिली आमकां तुजे कृपेन बोर म्हूण त्याच क्रिस्ता आमच्या सुम्या वरवीं आमीन. Page 32, Baba Boini Bapak Betong, C10. C10, page 32. Baba Boini Bapak Betong, Mangana Karupe Naka. सरस्वराचे रस्त्यार आमी तुका दिन वाचता. सरस्वराचे रस्त्यार आमी तुजी स्तुती करता. तुज्या दर्पणान तुवें आमकां दिलाय तो दाखलाचो रोस आमी तुका म्हज्या भावा भयणीनो, म्हजें आनी तुमचें बलिदान सोरपदवेदा देवा बापाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात. हें तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमच्या न्याके पवित्र सभेच्या आदाराक सर्वेस्पर मानून घेवं. सर्वेस्परा, तुज्या उदारपणान तुवें आमकां दिल्याय तीं दानां तुका ओपून दिता हांव. तीं तूं मानून घे. ह्या भोव पवित्र गुटांनी आसा ते तुजे कृपेचे शक्तीन आमचे अंतांचें जिवीत पवित्र कर आनी सासणाच्या सुखाक आमकां पावय.
क्रिस्ता आमच्या सुम्या वरवीं. Amen. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसू, आणि तुमच्या आत्म्यास सोबे असो. तुमची काळजां उबारा, आमी ती सर्वेस्पोरांताय उबरताना. सर्वेस्पोराक आमच्या देवाक दिनवासुया. अशें आमी करूंक पावू. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सोर पदवेदारा आनी शासनाच्या देवा, सरकाळी आनी सर्वताय आमी तुका दिनवासूंक फावो हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. आमच्या असक्त विनाशी सैमाक तुजे दैवीक पदवेचो आदार दिलोय, पूण सोडवण आमा मनशांची आमच्या सारक्या एकल्यानूच करची. मनशान हगडायलोली इश्टागत तुजी क्रिस्ता आमच्या सुम्या वरवीं. खुद मनशान परतून जोडची ही येवजण तुज्या मोगाची, तांतून अदीक पोरजळटा महिमा तुजी. ताचे उदेशी देवदूतांचो दलबार तुजी महिमा वाकाणटात आनी तुजे मुखार निरंतरी संतोशान उलासतात. तांचे बरोबर आमचेय ताळे मेळून सांगाती एका ताळ्यान तुजी स्तुती गायता. सर्वेस्परा खरोच तूं पवित्र, तूं सगळ्या पवित्रपणाची जोर. देखून दवा परी तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रोगत. कोश्ट मरण सोसूंक आपकुशेन तो पराधीन जालो तेन्ना ताणें उंडो घेतलो, तुका दिनवासून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो म्हणून हो तुमी समेस घेयात आनी खायात, ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पणची. तेच परी जेवण जातच ताणें काल्च घेतली, तुका दिनवासून ती आपल्या शिसांक दिली म्हणून तुमी समेस घेयात आनी हातलें पियेयात, ही म्हज्या रोगताची काल्स, नव्या आनी सासणी कराराचें हें रगत. पातकांचे बक्षणे मेळच्याक तुमचे पासत आनी साबारां पासत तें वारवतलें, हे म्हज्या उगडासाक करात. भावार्थाचो गूळ देखून सर्वेस्परा सुम्या जेजूच्या मरणाच्या आनी पुनर्जीवनपणाच्या उगडासाक आमी तुका जिविताचो उंडो आनी सोडवणीची काल समोरमता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलाय, देखून आमी तुका दिनवासता. क्रिस्ताची कुडीन आनी रोगतान वांटो घेतिल्ल्या आमकां पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी खालतीकायेन मागता. सर्वेस्परा आखे पृथ्वीचेर विस्तारलेले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर. अशें आमच्या बागीवन लिओ आमच्या बागीवन बापा आनी फिलिप नेरी आमच्या गवळी बापा, सिमियांव आमच्या आदारी गवळी बापा आनी सगळ्या संस्कारांनी घेतिल्ले आमकां तुका तिका प्रतिमोगान संपूर्ण कर.
तशेंच पुनर्जीवनपणाच्या भरवशान अंतरून गेल्यान त्या सगळ्या आमच्या भावा भयणीचोय उगडास कर. आनी तुजे काकलुतीन अंतरलेल्या समेस्तांक तुजे मुखामळाचो प्रकाश पळोवंक फावो कर. आम्हा समेस्तांची हांगार हाजीर आसलेल्यांची आनी आमच्या सोयऱ्या दायऱ्यांची काकलूत कर म्हूण आमी मागता. अशें भागिवंत आंकवार मारये, देवाची माये सांगाती, भागिवंत झुजे तिचो पोती, भागिवंत धर्मदूता आनी सोरकाळी तुका मारवल्यान त्या सगळ्या सांतां भक्तां बरोबर सासणाच्या जिवितांत आमकां वांटो दी आनी तांच्या सांगाता तुका वाखाणूंक आनी महिमा गावूंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. ताचे वरवीं आनी ताच्या सांगाता आनी ताचे ताय पवित्र आत्म्याच्या एकवटान देवा सोरपोत वेदार बापा सोरमान आनी मोहिमा तुका सासनाच्या सासना. जेजून आपल्या शपाय शमायक आनी जाणट्यांक आनी वडिलांक मान दिलो. जेजू भाशेन आमचे जोण एकल्याचें जिवीत आमच्या शपाय शमाय आनी जाणटेल्या सवे जावं ताणें शिकयलेले प्रार्थनांतल्यान कृपा मागुया. आमच्या बापा सर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी कशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपडो गिरास आसा आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलोल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां बगस आनी आमकां ताळयेंत पडूंक दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा सोर वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी. सुर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सोडवणारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक भरवशान वतराकतल्या आमकां तुज्या उदार काकलुतीन सोर पातकांतली सुटय आनी सोर वाखांतांतली वाटाय. सुम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदूतांक म्हणलें तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुज्या पवित्र सुवेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे खुशी प्रमाणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ. तूं जो जियेताय आनी राजवट चलयताय सासनाच्या सासना. सुम्याची शांती सदांकाल तुमचे सवे आसूं आनी तुमच्या आत्म्या सवे आसूं. एकामेकाक शांती दियात. देवाची शिरी संसाराचे पाप काटेरे आमची काकलूत कर. देवाची शिरी संसाराचे पाप काटेरे आमची काकलूत कर. देवाची शिरी संसाराचे पाप काटेले आमकां शांती दी, शांती दी. पळयात ही देवाची शेळी संवसाराचे पाप काडटा ती. शेळीच्या जेवणाक आपयल्यान ती सुभागी. सुम्या म्हज्या घरा येवंक म्हाका फावना पूण एक उतर मातुलोय आनी म्हज्या आत्म्याक भलायकी मेळटली. म्हज्या जेजू भोव पवित्र संस्कारान तूं सदां हाजीर आसाय म्हूण हांव स्वत मानता. सगळ्या वस्तू परस तुजो हांव मोग करता जेजू आनी तुका म्हज्या आत्म्यान शिवूंक हांव आशेतां. ह्या वेळार तुजे भोव अमळीक मास रगत म्हज्यान शिवूंक जायना देखून आत्मीकपणान तरी म्हज्या काळजांत ये म्हूण हांव मागतां. म्हज्या काळजांत तूंच आसलेल्या परी हांव तुका वेंग मारतां. सगळोच म्हाका तुका एकवडटा. तुजे सरशिल्लो कुडचुरूंक म्हाका कधीच दिवं नाका. आमेन. Page 50, Deus Ata Muncha Chenkan, D7, D7. Deus Ata Muncha
हे दोनिया म्हजी सत्या, म्हजी खुशी, म्हजें गिन्यान, म्हजें काळीज आनी सगळें म्हजें तितलें तुवें म्हाका तें दिलां. तुकाच तें हांव दितां कित्याक तें सगळें तुजें. तुजे कुशे प्रमाणे तांचो वापर कर. म्हाका फकत तुजो मोग आनी तुजी कृपा दी. इतलेंच म्हाका पुरो. आमेन. प्रार्थना. सर्वेस्परा तुज्या पुताच्या कोश्टा मोरणाचो सासनीक उडासाचो दैवीक संस्कार आमी घेतला. उतरां वळत्या प्रतिमोगान ताणें हें देणें आमकां दिलां. तें आमचे सोडवणेक फायद्याचें जावं म्हूण मागता. तूं जियेताय आनी राजवट चलयताय सासनांच्या सासनां भोवसात. मोगाच्या भाव भयणीनो, तुमकां सगल्यांक देव बरें करूं म्हणटा मिसा बलिदानान वांटो घेतल्या खातीर. तशेंच फादर सायमन डिमेलोक देव बरें करूं म्हणटा. हे मीस आमचे पासत भेटयला आनी आमचे पासत हे मिसान मागलां. आमी आमचे साकिस्तांवांक तशेंच कॉयराक मिडिया टीम, आमचे वॉलंटियर स्टाफांक आनी सिस्टरींक देव बरें करूं म्हणटा. खास करून सिस्टरींक आमकां कोम्याव तुमचे पावोवपाक आमकां मदत केल्ल्या खातीर. तशेंच जाणी वाचपां केलेलीं आसा. सुरवातेची उतरां वाचल्यां. तशेंच भावात्याची मागणी तुमकांय देव बरें करूं. आयचो दीस आमच्या शापाय सामाय आनी जाणट्या पासत भेटयलेलो दीस जावन आसा. आमी देवाक आर्गां दिता आमच्या शापाय सामाय आनी जाणट्या पासत जीं मरून गेलोलीं आसा तांकां सर्गींचें सूख फावो जाल्यार पुरो. आनी जीं आमचे सांगाता आसा तांकां बरी भलायकी मेवल्या पुरो म्हूण मागुया. तशेंच आयचे 2 दिसा हांगासर मिसा सकाळीं 6, 7 आनी 8 इंग्लिशीन जाता. आनी आयताची 6, 7 आनी 8 आमचे भाशेन आनी 9:15 इंग्लिशीन. 2 दिसा कुमसारा 6:30 ते 9 पर्यंत आनी आयताचे 6:30 ते 10:30 पर्यंत. 2 म्हयन्याचे 6 तारखेर सान फ्रांसीस शावेराच्या कॉपेलान आमी 9 तेस आनी मागणी करता आनी ताचे उपरांत 10 मीस जाता. तशेंच 2 म्हयन्याच्या पयल्या शुक्रारा हो दीस आमी पाप साहेबाचे त्या म्हयन्याच्या इंतेसां पासत भेटयता. आनी 8 मीस जाल्या उपरांत एडोरेशन आनी जेजूच्या काळजाचो तेस आसता. ह्या दिसांनी आमी सांत इनास लोयलाची नोयनां करता. 22 तारखेर सुरू जाल्ली. 31 तारखेर फेस्त जावन आसा. तुमकां आमंत्रण ह्या फेस्ताक. सकाळचीच मिसां आसतली 6, 7 आनी 8. फादर पेट्रिशो हांगा 16 वर्सां वावुरला आनी ताणें हें पुस्तक आपल्या सांगात्यां बरोबर बरयलेलें आसा. बसिलिका ऑफ बॉर्न जेजू आनी ताचें मोल जावन आसा 2000 रुपया. तुमकां घेवंक जाय जाल्यार सायडीन कावंटर आसा थंय वचून घेवं येता. ह्या पुस्तकान हांगासर फादर पेट्रिशो आसतना जो वाव ताणें जबाबदारी घेतलेली, जो अनुभव ताचो आनी लोकांचो तो सगलो ह्या पुस्तकान आसा. तशेंच जेन्ना सान फ्रांसीस शावेराची हांगा कास्केट आसा ताची मरम्मत दुरुस्ती करूंक आयिल्ले ते सगळें ह्या पुस्तकान आसा. तशेंच जे कितें मोलादीक वस्तू थिंगा आसा तेवूय ह्या पुस्तकान बरयलेले आसा. तुमचे घराचे मेजार दवरूंक बरें तें जेन्ना सोयऱ्यां येतात तांकां वाचूंक आनी अनुभव घेवंक बसिलिकान तशें सान फ्रांसीस शावेराचो. तो तुमकां सगल्यांक देव बरें करूं. निमाणे आशिर्वादाक उबे रावात. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं आनी तुमच्या आत्म्या सवे आसूं. सोर पदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आशिर्वाद घालूं. आमेन. वचून यात क्रिस्ताचे शांतीन तुमकां धाडटा. देवाचे व्हड उपकार. लोयलाच्या भाग्यवंत इनासाक मागणी. लोयलाच्या भाग्यवंत इनासा, पवित्र आत्म्याचे कृपेन आनी अंकवार मारयेचे राखणे खाल. तुझे संवसारी जिवीत सारकेंच सोडून आनी मन बदलून सगळ्या काळजान तुवें जेजूचो पाटलाव केलोय आनी बापाची व्हडान व्हड मोहिमा सोदून पवित्र सभेची चाकरेक तुकाच समर्पण दिलोय. जेजूचे हात्यार जावन आनी ताकाच फुडारी कसो दवरून पवित्र सभेच्या सेवेक आनी सोडवणेच्या कामाक एक नवी जेजूची सभा तुवें घडून हाडली. हें सगळें आख्या मनशा कुळाक बापाचें एक वर्तें देणें म्हूण वळखून ताका आमी काळजांत तावन आर्गां दिता. आनी आतां तुज्या पावलांनी चलूंक आमकांय तुजो आदार मागता.
जोण एकल्यान आपणाक जाय ते मागचे. ह्या सगळ्या वस्तू सगळ्या उपकारां खातीर आदींच फुडेंच आमी जेजू वरवीं पवित्र आत्म्या सवे बापाक दिन वाजता. आमेन. U3 दुसरो श्लोक पेज 232. Ci